पोन्न्या गोंयच्या सुवातीचे दायज सांबाळून दवरचे उदरगतीच्या नांवाखाला दायजाक हात लावचो न्हय म्हण हेरिटेज एक्टिव्हिस्ट मागतात। सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या शव प्रदर्शनाचो भाग म्हूण सध्या पोन्न्या गोंयांत कामां चल्ल्यात। कामां करतना इगर्ज आनी भोंवतणचे मूळ हेरिटेज गजालींक हात घाला म्हण हेरिटेज एक्टिव्हिस्ट प्रज्वल साखरदांडे आरोप करता। एक्टिव्हिस्टांनी हे प्रकरण मंगळारा पोन्न्या गोंयांत एकठांय जावन पुलिसां मेरेनूय व्हेला। पोन्न्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे शव प्रदर्शन नोव्हेंबर-डिसेंबरांत जातले। हे प्रदर्शन पळोवंक संवसारभरांतल्यान लोक गोंयांत येतले। ताका लागून ह्या वाठारांत मुळावे सुविधां खातीर काम चल्लां। कामां करतना पोन्न्या दायजाच्या गजालींक हात घालचो न्ही म्हूण एक्टिव्हिस्ट मागतात। सगळ्यो ज्यो वास्तू आसात इतिहासीक वास्तू, फॉर एग्जाम्पल आर्सनल, फाटल्यान जे आर्सनल आसा ते 16th सेंच्युरीचे आर्सनल प्रोड्युसींग आर्म्स एंड एम्युनिशन्स. इट वॉज मेंट टू प्रोड्यूस आर्म्स एंड एम्युनिशन्स. हय ड्युरींग आदिलशाह पिरियड मागीर ते पोर्चुगीजांनी रिबिल्ड केल्लें. सो तें हांगा मोडलां. जे ओरिजिनल जे आर्क बी आशिल्लें तें सगळें मोडलां. आतां आमकां ऑथॉरिटीजान कितें सांगलां की ऑल दोज स्टोन्स बी सगळे दे वील बी पुटींग इट बॅक एंड दे वील put the whole thing will be restored. But what we are seeing is cement has been used, original lime mortar has not been used. सगळ्याकडे they are changing, altering the original face of old Goa. We have already complained to the police station that they police आयले आणि पोलिसांनी आमचे कॉग्निझन्स घेतला. So what we are fighting is to maintain the originality. Conservation is required. हे conservation सारखे जावना. हांगा conservation architectaक हे करूना. Conservation जाय हांगा नवे इंटरवेंशन्स घाल्यात ताणी. We are not against the rebuilding, but the original stones, everything has to be kept and the new stones can be attached to the original thing. That is called conservation. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. फेरीचेर पातयेवन दीस काडपी दिवाडकारांक पूल जाय. रस्तो येरादारी जाळे पावंक नाशिल्ल्यान जुवेकार साप्प कडेक पडल्यात. दिवाडकारांक पूल नाका हे फक्त दिवाडे सोडून शारांनी रावंक गेल्ल्या लोकांचे मत. शिक्षण, वखद, पाणी वा पोटापाण्याच्या कामधंद्याक यो वच करतना दिवाडकाराचे पूल नाशिल्ल्यान हाल जातात. फेरयेर यो वच करता म्हळ्यार वरां लागतात. पूल जाय म्हण सरकाराक सांगूंक दिवाडकार आतां गांवच्या लोकांच्यो सयो घेतात. ती भुरगीं जी कोण कॉलेजीक वयता आनी जी कोण कामाक वयता ती 2 फेरीबोटी क्रॉस करून तूं घरा येता म्हळ्यार सारकी काबार. गांवांत आयज आमच्या हेल्थ सेंटरां जाल्लीं आसा, पूण हेल्थ सेंटरान जो डॉक्टर रावंक 24 hours रेडी ना. बिकॉज डॉक्टरांक आयज इतलो टायम प्रिशियस आसा तांकां. तुका टायम ऑफ शुअर फेरीबोट क्रॉस करता जाल्यार आयज आमची रिबंदर फेरी क्रॉस करता जाल्यार मोर दॅन 20 minutes लागता आमकां. त्या खातीर आमकां व्हेरी डिफिकल्ट आमकां सगळ्यांचे टायम हो प्रिशियस आसल्या कारणान डॉक्टर सुद्दां येवन हांगसर रावपाक रेडी ना हांगसर आमकां. आमचे दिवाडेन जायते गव्हर्मेंट येवन गेले आनी सदांच एक इश्यू जाला की दिवाडेन आमकां ब्रिज नाका म्हूण. पूण हांव सांगूंक सोदता CM पारेकराक, आमच्या MLAक आनी आमच्या MP नायक श्रीपाद नायकाक की दिवाडेन ब्रिज नाका. फॉर ग्रेस लोक कोण ऑलरेडी मायग्रेट जाल्या आवटसायड कंट्री, थोडे पणजेन रावता सिटी रिच पीपल. पूण पुअर पीपल आनी मिडल क्लास पीपल आमचे गांवांत आहा पळय, दे आर फेसींग लॉट ऑफ हार्डशिप्स. आमी आख्खो गांवांक एकठांय करून अवेरनेस केला, कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलां की आमच्या दिवाडकारांक ब्रिज जाय म्हूण. आमी सिग्नेचर स्टार्ट केलें कॅम्पेनिंग. आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट करून आमी मागीर CMाक आमी आमचे मेमोरंडम दितले. आनी हांव सांगूंक सोदता CMाक की तुवें फाटल्या दिसांनी एक अपील केल्लें, आमचे एक कमेंट मारलेलो की आख्या आपण आमच्या गोंयांत पळय तुवें ब्रिज बांदल्या ते वोटिंगाक लागून बांदूंक ना, की तुवें लोकांची सफरींग आनी तुवें लुकींग एट द टियर्स तुवें ब्रिज बांदल्या म्हूण. हांव अपील करता CMाक, वी आर द ओनली आयलँड, आमी एकूच आयलँड उरलां दिवाडेन की ब्रिज नासतना. तुमी मातशें आमचे अपील मातशें तुमी घेया तुमच्या कानार. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.